बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू तुका आर्ग आणि महिमा दिता ह्या वेळा खातीर. सर्गीच्या बापा, तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय, जो कोण तुजेर बावार धरता आनी तुज्या पुतान धाडला म्हणून तुवें तुज्या पुताक धाडलाय म्हणून मानून घेता. तुजे उतर म्हणटा तांकां साश्णीक जिवीत मेवतलें. आनी आयज आमी तुजें उतर शिकपाक येयल्या आनी हें तुजें उतर जावन आसा आमचें खाण. आनी हें उत्मीक खाण आमी खावपाक येयल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. म्हाजी उतरां न्हू पूण ती तुजी उतरां. आनी आमकां तुज्या उतराचे जाणवायेन तूं बदतलोय आमी इश्टर कित्याक सोमोवपाचो. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार सगल्यांचे उत्मीक कान ओपन कर. तुजें उतर उलयता तें तेंच्या काळजान बसोन वचो, कित्याक काळीज जावन आसा ती बरी माती. आनी हें जितकें तुजें उतर आमच्या काळजान घालता आनी आमी तोंडांतल्यान उच्चारता, तुजी प्रॉमीस आसा, तुजी भासावणी आसा, ती आमी आपणायता आनी आमचें बेसांव करता. भावार्थाची मनशां तुवें आमकां केल्याय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. आनी पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलय. सगळीं उतरां तुजी जावनी ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणांनो, आमी सगळीं देवाचें उतर शिकपाक येयल्या. आनी भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमी शिकपाक जाय कशें. देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां जाणवा येता, कित्याक देवाक आमी कोणान पळोवंक ना, पूण देवाचें बरयलेलें उतर आमकां आमच्या देवाची गजाल सांगता. आनी जॉन 17:3 म्हणटा, जेन्ना तूं तुज्या देवाची जाणवाय तुका आसतली तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवता. साश्णीक जिवीत भाव भयणांनो देवाच्या उतरान आमकां मेवता. आनी ह्या भासो देवाचें उतर व्हेरी इम्पॉर्टंट, चड इम्पॉर्टंट म्हणटा तें देवाचें उतर. एक एग्जाम्पल दिता भाव भयणांनो टिचिंगाक वयच्या पयलीं. जेन्ना आमी आमचें खाण जेवता कुडीक लागून, आमी जेन्ना जेयता तेन्ना आमच्या भितर पोटान वयतात आनी पोटान वयता आनी मागीर आमच्या भितर जिततात. तो प्रोसेस चालू आसता जिरोवणेचो. आनी जेन्ना हें जितता पळय तेन्ना आमच्या आंगान घोटाळे येता. इंग्लिशीन ताका कॅलरीज म्हणटात. आमच्या आंगान कॅलरीज क्रिएट जाता. तशेंच जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता भाव भयणांनो, आमचें मन देवाच्या उतरान बदलता. आमचो आत्मो आनी मन देवाच्या उतरार एक जाता. पूण देवाचें उतर तर आमी टायम टू टायम आमच्या मनाक दिवंक ना आनी आमच्या आत्म्यांक तर आमी दिवंक ना, जाल्यार भाव भयणांनो कितें जाता, जेवण आमकां जाय तितकें आमकां ना. आनी हें जेवण ना म्हणटकच भाव भयणांनो कितें जाता, आमी ओत्मीकपणान उपाशी. कुडीक आमी भरपूर खाल्ला आनी विकान एकदां आमी देवा लागीं वयतले हांव, मिसाक वयतले हांव, आनी तेच्या उपरांत आमची कूड भुकेली, आमचो आत्मो आनी आमचें मन भुकेलेलें आसा देवाच्या उतराक. सोजमान घेवंक जाय भाव भयणांनो. आमची ही यात्रा जी आमी हांगर येयल्या, ही यात्रा थोड्या दिसाची. आमी परमनंट हांगरली न्हू. आमचें परमनंट गोवर कोण जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता तो जावन आसा स्वर्ग. आनी ह्या वाटेन तर वचपाक जाय, नाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, हांव जावन आसा ती वाट, हांव जावन आसा तें सोत आनी हांव जावन आसा तें जिवीत.
जेजूच्या वाटेन आमी चलपाक जाय, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलपाक जाय. जेजूचे सोत ते जावन आसा तेजें उतर. आनी ह्या उतरान जेन्ना तूं चलताय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवता. आनी ताका लागून तो म्हणटा हांव जावन आसा ती वाट, हांव जावन आसा तें सोत म्हणजे देवाचें उतर, आनी हांव जावन आसा तें जिवीत म्हणजे तुका नवो पुनर्जिवंत करता आनी वयल्यान साश्णीकूय जिवीत दिता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. ताका लागून भाव भयणांनो उगडास धरूंक जाय. जशें आमचे कुडीक आमी खाता तशें आमच्या मनाक आनी आत्म्यांक देवाच्या उतराची गरज आसा. हे दोन आत्मीक ऑर्गन आमच्या भितर देवान घातलेले आसा ते एका मनाचे जावपाक जाय, एके पेजीर आसपाक जाय, ते एक तेंचे चिंतनां आसपाक जाय. तेन्ना आमच्या लायफान आमी मिलाग्री पळयतले, तेन्ना आमच्या लायफान आमी आयकतले देवाचो आवाज, तेन्ना आमच्या लायफान सुबाम फळां आमी पळयतले. ह्या संवसारान तो भाव भयणांनो आमकां देवान घातला नाल्यार देवान एक आमकां तेजो प्लॅन आहा म्हणून घातला. जेरमाया 29:11 म्हणटा, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर यू अँड नॉट टू हार्म यू. देवाचे उतर म्हणटा आपणेन तुका एक प्लॅन आहा म्हाजो, आनी हो तुज्या बऱ्या खातीर आहा, तुज्या वायटा खातीर न्हू. पूण भाव भयणांनो कितकी जाणां आमी देवाक विचारता, देवा तुजो प्लॅन ह्या संवसारान म्हाका कितें? काय आमी आमचेच लायफ जियेता आनी एक आंब्याचें झाड आसता पळय तशें तें आंब्याचें झाड आहा, आंबे दिना पूण फकत जागो आडाना. काय आमी जागो आडान आहा ह्या संवसारान? देवाचे मुणयारी म्हणून आमी जियेता काय आमचीच फामील आमी हांगर वाडोवंक येयल्या? काय आमच्याच लायफाचें आमी चिंता? म्हाज्या भुरग्यांचें हांव चिंता, म्हाज्या बायलेचें हांव चिंता, म्हाज्या घरच्यांचें हांव चिंता, आनी हांव गाडी बंगलो हेज्यात हांव चिंता? भाव भयणांनो आंगुल्ले तूं कांयच व्हरूंक शकचो ना. पुत्तून सांगता भाव भयणांनो आमच्या हांगर ड्वेलिंग टेम्पररी ड्वेलिंग आमच्या हांगर जावन आसा. परमनंट ड्वेलिंग आमची बर्थ सर्टिफिकेट जावन आसा सर्गीची. आनी हांगर आमची जी बर्थ सर्टिफिकेट जावन आसा ती जेन्ना आमी जल्मता तेन्ना गव्हर्मेंट दिता पळय ती. पूण सर्गार वयतलो ना जाल्यार जेजू जावन आसा आमची बर्थ सर्टिफिकेट, तेज्या भितून आमी पुनर्जिवंत जावपाक जाय. आनी हो इश्टर आमी ताका लागून समोरता. आनी हो इश्टर कित्याक आमी समोरपाचो हेजेर आमी शिकपाक येयला. प्रेज गॉड. आनी भाव भयणांनो 5 पॉयंट हांवें तयार केल्या, 5 पॉयंट हांवें तयार केल्या. आनी हो पयलो पॉयंट जावन आसा, द सन ऑफ गॉड वॉज क्रुसिफायड फॉर द सीन ऑफ ह्युमॅनिटी अँड रोज अगेन. जेजू वा सिस्टर. कित्याक क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हणटच ताका आनीक मरण ना, मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना हे आमी जाणो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. पयलो पॉयंट भाव भयणांनो आमचो सर्गीच्या बापायचो मालगडो पूत ह्या संवसारार येता आनी खुर्सार वयता. कित्याक लागून? मनशा काळाच्या पातकाक लागून. आनी फकत खुर्सार वचना भाव भयणांनो, खुर्सार वचनूच काबार जायना, खुर्सार वचोन बणकोणीत वयता आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जाता. आनी ताका आमी इस्टर म्हणटा. आनी ताका आमी इस्टर म्हणटा भाव भयणांनी. कित्याक? आमी जाणान की जेजू क्रिस्त मेलेलो आसलो, जिवंत जालो. आतां मेला तो
तो जिवन जाला, तो आनीक मरोना. Knowing that Christ have been raised from the dead, dies no more. मरणांक आनी देवाचेर जैत ना. कित्याक जेन्ना तो मेलो, मरणांक आनी तेज्या वयर पावर ना. मेल्या उपरांत कोबार, फिनिश. मेल्या उपरांत तूं आनी कांय करूंक शकनाय. मेल्या उपरांत तुका कायदो ना. मेल्या उपरांत तूं तुजी कापडां आहात ती घालूंक शकनाय. तुवें जोडून दवरलाय ते तूं खावंक शकनाय. कांयच ना, कोबार. मेलो म्हणजे कोबार. स्टोरी ओवर. पूण हांगर जेजू मरता आमच्या खातीर आनी देवान ताका भासावणी केल्ली आसता की तिसऱ्या दिसा आपूण तुका पुनर्जिवंत करतलो. उगडास धरा भाव भयणांनो, जेन्ना जेजू हो संवसार चलतालो तेन्ना ताका ते फारिझेनी विचारले आनी सांगले, हे आमचे देवूळ बरें आमचे इग्रोज आमची बरी दिसता न्हू. आनी देवान सांगली, हे इग्रोज म्हणूंक लागलो, तूं नश्ट कर म्हणूंक लागलो. डिस्ट्रॉय दीस चर्च, आय वील बिल्ड इट इन 3 days. आपणाचे पुनर्जिवंतपणाचे भाव भयणांनो तो उलयतालो. आपूण मरोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जातालो हें उलयतालो. मरणांक तेजेर पदवी ना. कित्याक बापायन भासयलेलो ताका तिसऱ्या दिसा पवित्र आत्म्यान ताका पुनर्जिवंत केलो. आतां मरणांक तेजेर पदवी ना भाव भयणांनो. मरणांक तेजेर पदवी ना. आनी मरणांक जो जेजूचेर भावार दवरता ताकाय पदवी ना भाव भयणांनो. तुवें तो जेजूचेर भावार दवरलाय नाल्यार तुजेर मरणांक पदवी ना. कित्याक तूं जेजू क्रिस्तान मेलाय आनी तूं जेजू क्रिस्तान पुनर्जिवंत जालाय. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताचेर सोत मारलाय आनी जेजू क्रिस्तान तूं मेलाय आनी जेजू क्रिस्तान तो तूं पुनर्जिवंत जालाय भाव भयणांनो, मरणांक तुजेर कसलोच अधिकार ना. कित्याक जेजू क्रिस्त कित्याक लागून मेलो भाव भयणांनो? सगळ्या मनशा काळा खातीर तो मेलो. आमचें मरण तो मेलो. आतां एग्जाम्पल दिता, समज म्हाका मरण फर्मालेलें कित्याक हांव पातकी जिवीत जियेतालो. हांव पातकी जिवीत जियेतालो म्हणटकच म्हाजेर मरण आसलें. समज हांवें मर्डर केल्ली, म्हाका मरण आसलें. आतां जेजू म्हणटा ना, तेणेन ताका मारूंक ना जिवेशी, हांवें मारला ताका जिवेशी. हांव जावन आसा, हांव घेता ती जबाबदारी आनी हांव वयता, हांव वचोन तें मरण मरता. आनी जेजू आमच्या मनशा काळा खातीर भाव भयणांनो त्या पातकांतल्या सोयमाल्ली आमकां काडपाक मनशा काळा खातीर तो मेलो. आनी एकाच टायमार मेलो, परत परत मरचो ना भाव भयणांनो. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, ही डायड टू सीन वन्स फॉर ऑल. एकूच टायम तें मरण, एकूच टायम ती जावन आसा ती बोली, एकूच टायम तो योद्न, आनीक ना भाव भयणांनो. ताका लागून आमी उगडास धरूंक जाय आमचे जेजू क्रिस्तान कितें केलां पळय तें. आमची मनशा काळाची पातकां सर्गीच्या बापायन तेजेर घातली. ती पातकां सगळीं तेणेन आपणाचे कुडीन व्हेली, मेलो, बणकोणीत गेलो, थंयचो देवाच्या उतराची परगोटणी केली आनी थंयसरूय लोकांक सुटका दिली. आनी तिसऱ्या दिसा आपूण पुनर्जिवंत जालो. पवित्र आत्म्यान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी पुनर्जिवंत केला ते जैतीपण. ही रोज अगेन पुनर्जिवंत जालो. आतां तो जियेता म्हणून आमी जियेतले. आतां तो कोणाक लागून जियेता भाव भयणांनो? बट द लायफ दॅट ही लिव्स टू गॉड. तो आपणाचे बापायचे उतर मानपा खातीर तेणेन केलें आनी आतां आपणाच्या बापाय खातीर तो जियेता, आपणाच्या बापायच्या उजव्याक बसता. आमी भाव भयणांनो जेन्ना जेजूचेर विश्वास दवरता आनी भावार्थाचे देप मारता, आनी जेन्ना आमी भावार्थाचे देप मारता भाव भयणांनो, तेन्ना आमी आमकां लागून जियेनात,
आमी आमच्या देवाक लागून जियेता. आनी ह्या आमच्या कोरेजमाच्या टायमार आमी नियाळ करुया, आमी आमच्या जेजूक लागून जियेता काय आमी आमकां लागून जियेता. आनी मोगान विचारुया, आमी आमकांच विचारुया, मोगान मोगान आमकां आमी विचारुया. आयज मागणें करतना विचार, हांव म्हाज्या जेजूक लागून जियेता काय हांव म्हाजेच वाडोवपाक आनी चडोवपाक जियेता. कित्याक आमकां एक झाड कशें हांगर रोयिल्लें आहा देवान, आनी हें झाड भाव भयणांनो दुसऱ्यांक सावळी दिवपाक आनी दुसऱ्यांक फळां खावपाक. खंयच्याच झाडान आपणाचें फळ आजून खावंक ना, फळ सदांच दुसऱ्याक. आमकांय देवान ह्या संवसारान घातल्यान भाव भयणांनो दुसऱ्यांक बरीं फळां जावपाक, आमचे सावळेन येवन दुसरी रावपाक. कित्याक ती उनेतान हान, ती त्रासान हान, आनी देव म्हणटा यो तूं म्हाजे सावळेन. हें झाड जावन आसा आमी, आनी हें झाड दुसऱ्यांक सावळी दिता, दुसऱ्यांक आपणाचें पीक दिता. आमी तशेंच जावपाक जाय भाव भयणांनो. हें बरें झाड जावपाक जाय, हें बरें झाड जावन आमी जियोपाक जाय, जेजू क्रिस्ताक लागून जियोपाक जाय. ताका लागून हांगर देवाचें उतर म्हणटा रोमन 6:9 की आमी बट द लायफ दॅट ही लिव्स टू गॉड. जो जिवीत आमी जियेता भाव भयणांनो, हें आतां जसो जेजू आपणाच्या बापायक लागून जियेता तशें आमी आमच्या जेजूक लागून जियोंक जाय. कित्याक बापायन जेजूक धाडलो आपणाची खोशी करपाक, आनी जेजून आपणाच्या बापायची खोशी केली. जेजून धाडलो पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर काम करपाक, आनी आमी ह्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें आमी काम करपाक जाय. ह्या कोरेजमाच्या टायमार भाव भयणांनो जेन्ना आमी हो आमचो इस्टर सेलेब्रेट करतले, ह्या टायमाचो इस्टर दुसरोच जावनी भाव भयणांनो, आत्मीक इस्टर जावनी. हो फिजिकल इस्टर नाकान भाव भयणांनो, आमी खूब फिजिकल इस्टर केले, बरें खाल्ले, बरें पियेले, बरी मजा केली, पूण देवाच्या उतराक आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ना. आनी आमी म्हणटा भाव भयणांनो जेजू पुनर्जीवन जाला, फकत तितकेंच म्हटलें म्हणून जावंक उपारना. भाव भयणांनो तुवें जाणा जावपाक जाय, तूं तेज्या भारी पुनर्जीवन जाला. आदले जिवीत तुजे त्या खुर्सार खेळायलेले आसा, तूं मेलाय त्या तुज्या पातकाच्या सैमांक, तूं आतां पवित्र सैमान आसाय, आनी तो पवित्र सैम जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो. तो तुज्या भितर ताणें घातला. तुजो इतको मोग करता जेजू, आनी आमी आमचो मोग ह्या जेजूक दाखोवंक जाय. आनी ताका लागून भाव भयणांनो आमी म्हणोंक जाय, जेजू तूं म्हाज्या खातीर मेलाय, म्हाजी पातकां तुवें तुजे कुडीन येयली, म्हाज्या पासत तुका पुरलो, आनी हांवूय तुज्या बारी जमनीन गेलो. जेन्ना तूं पुनर्जीवन जाला जेजू, हांवूय तुज्या बारी पुनर्जीवन जाला, आनी आदलें जिवीत म्हाजें ना, आतां हांव नवें जिवीत जियेता. ह्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आदार दी. म्हाजें आदलें जिवीत सगळें तें खुर्सार खिळायलां, तेजो आनीक म्हाजेर कसलोच परिणाम ना. तेन्ना भाव भयणांनो आमी खरी क्रिस्तांवां. क्रिस्त हांव म्हणोंक आमकां सारकें अभिमानान म्हणोंक मेवतलें. बेश्टो क्रिस्त हांव म्हटलें आनी क्रिस्तांवपण तर कांयच ना, क्रिस्ताचें लायफ तर आमच्या भितर कांयच ना. भाव भयणांनो आमी फकत देवाक आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारलो, तेजो खरोच काळजांसान आमी मोग केलो ना. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं देवाक आपणायताय नाल्यार तुवें ताका काळजांसान आपणावंक जाय, तोंडांसान उच्चारूंक जाय, भावार्थाचें पावल मारपाक जाय. तेन्ना भाव भयणांनो खऱ्यानूच तुवें तुज्या जेजू क्रिस्ताक आपणायलें. जेजू क्रिस्तान त्या खुर्सार कितें केलां तें आपणायलें. आनी हें इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो, हें इम्पॉर्टंट सगळ्यांत सुबेज इम्पॉर्टंट तें हें की जेजूच्या उतराक आमी आमच्या काळजान घालपाक जाय, तोंडांतल्यान उच्चारपाक जाय, आनी भावार्थाचें पावल फुडें मारपाक जाय. आनी आमचो आदलो सैम
त्या खुर्सार आहा म्हणून आमी डेली आमच्या मनाक सांगूंक जाय. आनी लायफ आमचें कंप्लीट चेंज जावपाक जाय. एक मनीस धुल्या उपरांत न्हावन गेल्या उपरांत नितोळ जावन भायर सरता पळय, तशें आमी नितोळ जावन आतां भायर सरलेली आहा. कित्याक जेजू क्रिस्तान आपणाच्या पवित्र रक्तान आमकां धुल्लेली आहा. भाव भयणां, जेजू क्रिस्त आमचो इतको मोग केलो की पवित्र रक्तान आपणाचे आमचे सगळ्या आंगार पळय ते दाग पडलेले ते ताणें धुवन काडले आनी हे आतां दाग दिसती पडना. आनी ही देवाची जी बोळी आहा ती अशीच वसोंक दिवपाची न्हू भाव भयणांनो. आमी जियोया देवाचें उतर. जेम्स 1:22 1:23 म्हणटा, जस्ट नॉट बी द हियरर बट द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर फकत आयकना काय, पूण देवाचें उतर लागू कर. देवाचें उतर आयकले आनी लागू करूंक ना नाजाल्यार कांयच फळ मेळचें ना भाव भयणां. फळ आमकां कांयच मेळचें ना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. सिस्टर वास. रोमन्स 8:34 जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय, इतलेंच न्हय तो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोती करता न्हय. आनी इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आसा, हू इज ही हू कंडेम्स? इट इज क्रायस्ट हू डायड and furthermore he is also risen, who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. आता आमकां कंडेम कोण करता भाव भयणांनो? आमचेर आरोप कोण लायता? आरोप लायता तो सैतान, तो शेणलोलो आसा भाव भयणांनो. जेन्ना तुका दिसता की तुजीशीन सैतान उलयता आनी तुका तुज्या पातकांचे उगडास करता, तो शेणलोलो आसा भाव भयणांनो. तो ओत्मीकपणान मेला आनी तेणें ओत्मीकपणान आदामांकूय मारलेलो. पूण जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार धरता तेन्ना भाव भयणांनो ओत्मीक जिवीत जाता आमी. आमचो आत्मा परत देवाचो सैम घेता. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तेन्ना परत आमच्या भितर देवाचो सैम येता. आतां देवसारा बारी आमचें कनेक्शन ना, आतां आमचें कनेक्शन जावन आसा जेजू वांगडा. कित्याक तेजो कनेक्टर आतां म्हाज्या भितर येयला आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मा आनी तो म्हाका जेजू कनेक्ट करता आनी सर्गीच्या बापायक कनेक्ट करता. आनी हो जेजू क्रिस्त आमच्या बासोत मेला भाव भयणां आनी तो पुनर्जिवंतूय जाला आनी देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे खातीर मागणें करता. कोंकणीन कितें आहा सिस्टर? ते विनोती करता. आमचे खातीर विनोती करता आनी आमी मागतना कोणाशीन मागता भाव भयणांनो? विनोती आमी कोणाक करता? ABCDEFGHIJK आहा तितक्यांकूय आमी विनोती करता. जेजू क्रिस्त बोल्लोलो आहा बापायच्या फुड्यान आनी देवाचें उतर सांगता तो आमच्या खातीर विनोती करता. आनी दुसरो स्क्रिप्चर म्हाका दाखोवया, खंयचो एक स्क्रिप्चर दाखोवया आनी म्हाका सांगा आनीक विनोती करपी कोण आहा नाल्यार. हांगूर जेजू क्रिस्त जावन आसा जो देवाचें उतर सांगता, तो आमच्या बासोत विनोती करता. आनी तो सांगता पळय तेच्या पातकांक पळयना काय बापाय? आपणाच्या बापायक सांगता, सर्गीच्या बापायक सांगता, देवाक सांगता आपणें तेच्या पातकांचें फारीकपण केलां. म्हाजें रगत तेजेर पळय. तेजी आदले जिवीत ते पळयना काय? आतां म्हाका तेणेन सोत मारला, म्हाजें जिवीत तेच्या भितर तूं पळय. तेका लागून आमी जेजू क्रिस्तान जियेता भाव भयणांनो. तेका लागून आमकां क्रिस्तांव म्हणटात. कित्याक आमचे भितर क्रिस्त आसा म्हणून आमी क्रिस्तांव.
आनी दुसरो कोण ना भाव भयणानू विनोती करपी. आनी तर तुमच्या जाणवायेक तर आहा, म्हाका अजून बायबलान मेळोंक ना, तुमच्या जाणवायेक तर आहा की विनोती करपी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कित्याक मोजेस करतालो विनोती आपणाच्या लोकांक देवाच्या फुड्यान वयतालो. पूण नव्या करारान जेजू क्रिस्ता उपरांत आनी विनोती करपी कोण ना भाव भयणां. देवाचें उतर सांगता आनी देवाचें उतर सांगता जाल्यार तें सोत मानपाक जाय. आनी देवाचें उतर सोत माना भाव भयणां. फायद्याक तुमकां पडटलें, कित्याक देवान जेजून सांगलें आपूण म्हाज्या बापायशीन वयता जॉन 14:26 आनी तुमकां हांव एक पवित्र आत्मा धाडटा. तो तुमकां सोत सांगतलो, तो तुमकां सोत शिकयतलो आनी हांवें उलयलां तें उगडासा काडटलो. देवाचें उतर तुका उगडासा काडटलो. देवान सांगलेलें आपूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो, जालो. बापायच्या उजव्याक बसला, आमचे पासत विनोती करता आनी आमी विनोती सगल्याक करतात. पूण जेजू आमी व्हरतो जागो दिना. बेश्ट्या तोंडांतल्यान जेजू 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 म्हटले आनी भावार्थाचें पावल मारूंक नाय, नाल्यार तोंडाची वाफ. रागार जायनाकान भाव भयणानू. तुमी ज्या जाग्यार आहा त्या जाग्यार हांवूय आसलो, हांवूय अशेंच चिंतालो. पूण जेन्ना देवाच्या उतराची जाणवाय येयली, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आमी. नोको आसलें तेन्ना देव आमकां कांय म्हणना, पूण जेन्ना तुका देवाच्या उतराची जाणवाय येयली त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. होजाया 4:6 म्हणटा म्हाजे लोक शेणला कित्याक तांकां म्हाज्या उतराची जाणवाय ना. सगळ्याहून व्हडलें इम्पॉर्टंट म्हणटाची तुका उतराची जाणवाय आसपाक जाय. जेन्ना तुका उतराची जाणवाय आसतली भाव भयणानू, तुज्या देवाचो मोग तूं करतलें, तुज्या देवाक तूं ओकोतलें खऱ्यांनी. म्हाजीशीन समज घरा कडेन कार आहा पूण म्हाका चलोवंक कळना, म्हाका बॉनेट खंय आहा तें कळना, म्हाका डिकी खंय आहा ती कळना, म्हाका फर्स्ट गियर कशें घालपाक जाय तें कळना, म्हाका कांयच कळना. ती म्हाका म्हाज्या घरान गाडी आसून फायदो कितें? जेजू 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 म्हटलें म्हणून फायदो जावचो ना भाव भयणानू. जेजूच्या उतराची जाणवाय आसपाक जाय. आनी ह्या कॉरिस्माच्या काळान तर तूं कितें करूंक सोदताय नाल्यार देवाच्या उतराक पयलो जागो दी. मागणें कोत्ताय पळय तेन्ना जेजू बारीक बॉस आनी सांग जेजू जेजू तूं तुजो प्लॅन कितें आहा म्हाका. हांव एक जिवीत बळी कशी तुज्या वांगडा हांव जिवंक सोदता. आय वॉन्ट टू बिकम अ लिवींग सॅक्रिफायस एक्सेप्टेबल टू गॉड. म्हाका तुज्या उतराक खरो रावपाक जाय. आय वॉन्ट टू बी ओबिडियंट टू युअर वर्ड बिकॉज ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. म्हाका तुज्या उतराक खरो रावपाक शिकय. हो उलो आसपाक जाय भाव भयणानू. जायती मागणी केली म्हणून मागण्यांनी देवाचें उतर ना जाल्यार मागणी तुजी देवाक बसून बावसर. आनी हांवें जायते टायम एग्जाम्पल दिला आनी आयजूय परत दिता, उगडासाक म्हणून दिता. जेन्ना तूं लॉन्ड्रीन कापडां दिताय, लॉन्ड्रीचो रिसीट घेयन आसतना तो तूं लॉन्ड्रीवाल्याशीन गेलय तो तुका कापडां दिवचो ना. रिसीट घेवन गेलय नाल्यार तुका कापडां दितलो. देवाचें उतर म्हणटा हितून आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या आयज आमकां येवंक, तुजी खोशी जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. तुजी खोशी म्हणजे देवाचें उतर. देवाचें उतर घेवपाक जाय आनी देवा लागीं वचपाक जाय. तेन्ना तूं 101% तुजें काम घडोवन येता. बेश्टे भिकाऱ्यांची मागणी केली म्हणून भाव भयणानू तुका मेळचें ना. देवान केल्ली तुजेर बासावणी आहा, ती बासावणी तुवें तुजें बेसांव करपाक जाय. आनी हें म्हाका देवान रेवलेशन नॉलेज दिली. हे फर्स्ट टायम आतां म्हाका देवान सांगलें बासावणी आहा आनी बासावणी आहा पळय ती तुवें
तुज्या काळजान घालूंक जाय, तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय आनी तुज्या बेसांव करूंक जाय. हे उगडास दवरा भाव भयणांनो. आमी जायते टायम कितें करता, मागता देवाचें उतर ना. कितें मागताय देवा लागीं? उतर नासतना देवान म्हटल्यार लेट माय किंगडम कम, लेट माय वील बी डन. लेट माय किंगडम कम, लेट माय वील बी डन. तेजें उतर जावन आसा, तेजो करार जो आमच्या बारी केला पळय तो. तुजी उतरां तेजो करार न्हू, देवाचें उतर जावन आसा तेजो आमच्या वांगडा करार. तेका लागून हांवें तेजो करार घेवपाक जाय आनी तेजीशीन वचपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भियो नाकात. खुर्सार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात मूग हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे देवान ताका पुनर्जिवंत केला. ताका दवरलेलो ती स्वात ही पळयात. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके, आतां हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, आंच बोडवो येयलो आनी ह्या आंच बोडव्यान तांकां ते थंयसर मॅरी मॅगडलीन आनी मॅरी, दुसरे मॅरी थंयसर पावल्ली. आनी हो आंच बोडवो येता आनी तांकां सांगता, भियेनाका, तुमी सोदता पळय तो हांगर ना. जो जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारलेलो तो जेजू क्रिस्त हांगर ना. आनी तो कितें सांगता, हो आंच बोडवो आमी जाणान भाव भयणांनो, हे आंच बोडवे देवाचे मेसेंजर. आंच बोडवो गाब्रिएल येयलो आनी मारयेक सांगलें, तूं एका पुताची आवय जातली आनी तेका इमान्युएल म्हणटलें. अशें आंच बोडव्यान सांगलेलें. हांगरूय परत एक आंच बोडवो येता आनी तांकां सांगता, तुमी सोदता पळय तो आतां हांगर ना. तो सोदता पळय तो पुनर्जिवंत जाला. भाव भयणांनो, आंच बोडवे तुकाय मॅसेज घेवन येता आसतले. कित्याक जेन्ना तूं देवाच्या उतराक पयलो जागो दिताय तेन्ना भाव भयणांनो आंच बोडवो वयर सकयल जाता. हे आंच बोडवे वयर सकयल जातात भाव भयणांनो. आनी हे आंच बोडवे आमच्या खातीर काम करपाक आसा. आनी हो आंच बोडवो येवन हांगर देवाचें उतर सांगता. आनी तो फुडें सांगता, ही इज नॉट हियर फॉर ही इज रिजन एज ही सेड. भाव भयणांनो, जेजून सांगलेलें तिसऱ्या दिसा आपूण पुनर्जिवंत जातलो. ऑलरेडी ताणें सांगलेलें आपूण मरतलो पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जातलो. आनी आंच बोडवो तांकां उगडास कोत्ता, जेजून सांगलेलें आपूण पुनर्जिवंत जातलो म्हणून. आनी येयात म्हणटा आनी पळयात तो थंय आहा ना जाल्यार, कित्याक तो पुनर्जिवंत जाला. भाव भयणांनो, जेजू तर मेल्लो आनी पुनर्जिवंत जावंक नासलो जाल्यार भाव भयणांनो उगडास धरा. जेजूय दुसरे प्रॉफीट आहले पळय तेंच्याच भाशेन आसपाचो. दुसरे प्रॉफीट आहले ते पुनर्जिवंत जावंक नात. पूण जेजू येयलो, देवाचो कायदो मानून घेतलो आनी पुनर्जिवंत जालो. भाव भयणांनो, पयलो मालगडो पुनर्जिवंतपणाचो आनी दुसरो कोण ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. Revelation 1:5-6 म्हणटा, and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. हांगा देवाचें उतर म्हणटा रेवलेशनान. आनी रेवलेशन जाणवायेचें पुस्तक, तितून म्हणटा कितें, जेजू क्रिस्त पयलो
भाव भयणांनो, आमी आयकलां देवान एनोकाक डायरेक्ट केलो. एनोक देवा बारी चलतालो, देवान ताका येलो. एलेच्या केलो, देवान ताका विन हितून येलो, त्या विन हितून येलो. आनी पूण ते मरोंक नासले, पुनर्जीवन जावंक नासले. लाजरूस मेल्लो, पूण तो पुनर्जीवन जावंक ना, तो पुतून मेलो. पुनर्जीवनपणाचे पयले फळ म्हणटा ते जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जावन आसा ते पयले फळ भाव भयणान. मेलेलो जिवन जावपी जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त तर मेलेलो जिवन जगनासलो भाव भयणांनो, तो दुसऱ्या भाशेनूच आसपाचो. पूण मेलेलो जिवन जाला पळय, तेणेन आपणाचें देवपण दाखयलें. आनी तेज्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमकां नवें जिवीत मेळटा. ओत्मीकपणान आमी आदामा बारी मेल्ले, पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उदेशी आमकां ओत्मीक जिवीत मेळटा. ओत्मीक आमी देवाचो सैम आमच्या भितर येता आनी पापाचो सैम आमच्या कडल्यान पयस जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आनी फुडें अशें म्हणटा, एंड द रुलर ऑफ द किंग ऑफ द अर्थ, टू हिम हू लव्ड अस एंड वॉश्ड अस फ्रॉम आवर सीन इन हिज ओन ब्लड. आमकां आपणाच्या पातकांतली धुलीन म्हणटा. ह्या राजान, हो सर्गीचो राजा, आपणाचें राजापण सोडटा आनी हे धर्तेर येता आनी बळी जाता. ही बिकेम द सॅक्रिफिशियल लॅम्ब. बळी जाता. एक मेंढरो बळी चोडयता पळय, तो एक बळी जाता आनी जाणाजान जाता भाव भयणांनो. ही बिकेम द सॅक्रिफिशियल लॅम्ब नोईंग दॅट ही हॅज टू गो ऑन द क्रॉस. आनी आमकां आपणाच्या पवित्र रोगतान धुवन काडटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटो भाव भयणांनो, आपणाच्या पवित्र रोगतान तो आमकां धुवन काडटा. आनी आमकां कित्याक तो राजा देवान, सर्गीच्या बापायन ताका सगळ्यान व्हरतो जागो दिलो, आपणाच्या उजव्याक बसयलो आनी सगळें तेज्या हातीन घातलें. टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर. म्हणजे सर्गीच्या बापायन काडलें आनी आपणाच्या पुताक सगळें व्हडले जागो, सगळ्यान व्हडलो जागो ताका दिलो, पदवी ताका दिली. आनी भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तान ती पदवी आमकां दिला जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान जियेता पळय तेन्ना. आनी तो म्हणटा, आपूण राजा देखून तुका राजवट चलोवपाक आनी तुका देवाचो मुणयारी करपाक आपूण तुमकां कोत्ता. जेजू क्रिस्त आमकां कोत्ता आपणाचे मुणयारी भाव भयणांनो. ताका लागून हो इस्टर आमी सेलेब्रेट करता. कित्याक हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू पुनर्जीवंतूच जायना, जायती बेसांवां घेवन येता भाव भयणांनो. आनी आमकां खबर आहा इस्टर म्हणून. इस्टर म्हणटा ते इस्टर एक घेतले आनी ते फोडले आनी ते खाल्ले आनी 4 चॉकलेटी तितून भितर आसतलो, जालो इस्टर भाव भयणांनो. न्हू, जेजू क्रिस्तान तुका धुवन काडल्यान आनी तुका राजा आनी तुका मुणयारी केला देवाचो. जेजू क्रिस्तान तूं मुणयारी देवाचो आनी राजा तूं ह्या संवसाराचो. कित्याक परत जेजू काडटा आनी तुका दिता आनी म्हणटा, वच म्हाज्या नांवान परगट कर. मेल्ल्या जेजूक जिवन जाला ताका परगट कर आनी तूं वचरिया तुज्या लायफान पळयतली. आनी आमी कितकी वचरिया पळयता. आमची एक ती हिंदू भयण शर्मिला येता, पनिनोन येता. काल म्हाका तिणेन फोन केल्लो, तेज्या भावाचे भुरगे बरें नासले, एडमीट करपाचें आसलें ती आयज. राती म्हाका फोन केल्लो, ब्रदर खूब दीस जाले ताका जोर येता, वचत ना. आनी त्या धाकट्या भुरग्याक सांगलें, हांवें सांग ताका जोराक म्हाज्या कुडींतलो भायर सर, भायर सर म्हणून सांग म्हटलें. आनी ताका उलोवंक सांगलें, भायर सर म्हाज्या कुडींतलो. तुका जोराक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, हें त्या भुरग्याक म्हणोंक लायलें. आनी मागीर हांवें मागणें केलें आनी मागीर सिस्टर शर्मिलाक हांवें सांगलें, त्या उदकाचेर बेसांव घाल
आनी ताका पिवंक दी. जेन्ना पियेलो तेन्ना भाव भयणांनी ताणें उलटी केली आनी मातसो जोर येयलो. आनी आयज आतां ताणें म्हाका फोन केल्लो, ब्रदर आमी ताका हॉस्पिटलान व्हरपाचें आसलें पूण तेज्या उपरांत ताका आनी जोरूच येवंक ना. हें केलां भाव भयणांनो जेजू क्रिस्तान, हें केलां जेजू क्रिस्तान. तुका पदवी दिल्या, त्या जैतानाचेर जैत व्हरपाक ह्या धाकट्या भुरग्याक सांगलें चल वच भायर म्हणून सांग म्हणून. तुका म्हाजे कुडीन कसलीच अधिकार ना, कित्याक हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून फुडें जालें. कित्याक पदवी देवान आमकां दिल्या. वच म्हणटा आपणाच्या नांवान, मेलेल्यांक जिवे कर, कोण दुयेंत आहा तांकां बरें कर, कोणाक वायट आत्म्यांनी धरल्या तांकां सुटका दी. कोणाच्या नांवान? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ही पदवी आमकां जेजू क्रिस्त दिता. आनी वो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां सांगता वच आपणाच्या नांवान, कर उतराची परगटणी. भाव भयणांनी तुज्या भितर तर पवित्र आत्मा घालूंक ना, नाजाल्यार तो तुका कित्याक सांगता उतराची परगटणी कर म्हणून? कित्याक ताका खबर आहा तूं परगटणी करूंक शकताय म्हणून तो तुका सांगता. तुका जायना पळय तो सांगचो ना जेजू, तुका जायना पळय तें सांगचो ना. तेणें तुज्या भितर पवित्र आत्मा घातला आनी ताका देवाचें उतर खबर आहा, ती देवाची स्वता खबर आहा आनी तो तुज्या उगडासा काडपाक येयला म्हणून तुका जेजू सांगता वच आनी उतराची परगटणी कर. वाड जाता जेन्ना तूं देवाशीन सरेंडर जाता आनी तूं म्हणटा जेजू तुका जाव पळय तो म्हाका उजार कर, पवित्र आत्मा म्हाका देवाची वाट शिकय. सिंपल मागणी भाव भयणांनो, आमी भिकाऱ्यांची मागणी करता, गरज ना. देवाचे कितें प्लॅन आहा पळय ते विचारा आनी ह्या कॉरेजमाच्या टायमार देव तुमकां सगळें दाखोवन दितलो आनी तुमी बरी फळां जातलीं आनी जायते पीक हाडटलीं देवाच्या राज्याक, जायते आत्मे तुमी सेव करतले. आनी हो आमचे मेन फोकस क्रिस्तांवाचो. क्रिस्तांव म्हणजे देवाच्या राज्याक आमी काम करपाक, देवाच्या राज्याक आनीक लोक एकठांय हाडपाक. कोण पिडेक सांपडलेले आहा, कोण कोश्टान सांपडलेले आहा, ताका जेजू दिवपाक आनी तांकां सुटका दिवपाक तेंच्या कोश्टाक. प्रेज गॉड, हालेलुया. सिस्टर वास. खरेंच ताचे भावात देवतात त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक्यू जीजस. भाव भयणांनो, दुसरो पॉयंट, जेजू क्रिस्ताचेर जेन्ना तूं सोत मानताय, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्ताचेर जेन्ना तूं सोत मानताय, जेन्ना तूं सोत मानताय जेजू क्रिस्त म्हाज्या खातीर ह्या संवसारान येयलो, जेन्ना तूं सोत मानताय जेजू क्रिस्त म्हाजे पातक घेवन त्या खुर्सार गेलो, पातकाचो स्वयं घेवन त्या खुर्सार गेलो, जेन्ना तूं सोत मानताय जेजू क्रिस्तान हांव मेला, जेन्ना तू सोत मानताय जेजू क्रिस्तान हांव पुनर्जीवन जाला, देवाचें उतर हांगर म्हणटा की फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, देवान आमचो इतको मोग केला की तेणेन आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता, हांगर म्हणना भाव भयणांनो कोण घाम गोयता, साश्णीक जिवीत मेवता तुका विश्वास दवरताय पळय तेन्ना. हांगर देवाचें उतर म्हणना तुवें घाम गोवंक जाय, हांगर देवाचें उतर म्हणूंक ना तुवें ही कामां करूंक जाय ती कामां करूंक जाय, हांगर देवाचें उतर म्हणना भार घालिना भाव भयणांनी तुजेर. आनी आमी पळयलां भाव भयणांनो, देवाचें उतर दिताय पळय तेन्ना देवाचो उतराचो खरो अर्थ तुवें सांगूंक जाय. तांकां ज्या मनशाक देवाचें उतर दिताय पळय तेजेर भार घालपाक उबारना. हे फाराजी कितें करताले, हे फेरेजीज आहले, फाराजी आहले पळय ते कितें करताले, ते भार घालताले भाव भयणांनो, भार घालताले, आपणाचे कायदे एकठांय करताले. आनी आजून पासून अशेंच जाता, देवाचे म्हणयारी आहात ते आपणाचे कायदे घालतात आनी आनीक कोश्ट घालतात, आनीक कोश्ट घालतात आनी आपणाचे पोरजे चेपतात भाव भयणांनो. आमी चेपपाक येवंक ना हांगर, आमी सांगपाक येयला जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवर,
देवाचो लोक तुजेशीन येता ताका चेपी नाकाय, तेंचेर भार घाली नाकाय, तांकां शिकय कितकें इजी केलां पळय तें जेजू क्रिस्तान. आनी आमच्या देवाच्या मोरण्यारी भार घालतात, चेपून उडयतात जो कोण जेजू क्रिस्ताशीन येता पळय ताका. आनी आयज हांवें सकाळी मॅसेज घातल्या, म्हाजे गुड मॉर्निंग मॅसेज, आनी जोरी तर सांव पावलो म्हणटा आमी शिकयलेलो तो गॉस्पल तुमकां तर आनी कोण दुसरो तर गॉस्पल येवन शिकयता, नाजाल्यार तेजेर देवाचे शिराप म्हणटा. कित्याक तुका भार घाल म्हणून सांगूंक ना परजेचेर. हो कायदो तो कायदो, हें करूंक जाय तें करूंक जाय. आंगोर देव म्हणटा कांय करपाची गरज ना, म्हाज्या पुतान कितें केलां फकत तूं तेजेर विश्वास दवर. हो गॉस्पल आमी शिकोवंक जाय भाव भयणान. हो गॉस्पल शिकोवपाची गरज आहा. तुवें हें करूंक जाय रे, तुवें तें करूंक जाय रे, तांकां खिळाय नाकान, तांकांय खुरसार मारी नाकान. जेजूक मारलो खुरसार, आमच्या खातीर मारला. आतां तुजी पोरजां जी तुजीशीन येता तांकां खुरसार मारी नाकान, तुमचे कायदे घाली नाकान तेंचेर. खरो गॉस्पल पळय तो सांगूंक जाय. आनी हांगर देवाचें खरें उतर सांगता, हो जेजू उलयलेलें उतर सांगता. देवान तुमचो इतको मोग केला की आपणान एकल्याकूच ह्या आपणाचो एकलोच पूत ह्या संवसारान धाडलो. कोणूय तेजेर विश्वास दवरता तो साश्णीक, तो पयस जावचो ना देवा कडल्यान, पूण ताका साश्णीक जिवीत मेवतलें. ही वील नॉट पॅरीश. ताका आपूण पयस कोचचो ना, पूण ताका साश्णीक जिवीत मेवतलें. इन युअर बिलिवींग इज रिसिवींग. जेन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना तुका मेवता. घाम गोयताय आनी तुका चेपलो आनी तुका सांगलें ना तुवें जेजून खिये घेतल्या, तुवेंनूय खिये घेवपाक जाय. हें प्रिचींग रॉंग भाव भयणानू. हें रॉंग प्रिचींग जावन आसा. देव तुका कोश्ट सोर म्हणना. देव म्हणटा आपणाचेर भावार दवर, कोश्ट हांवें सोंसल्या, घाम हांवें गोयला, रगत हांवें गोयला, हांव सकला पडला, चाबूक हांवें खाल्ल्या, काट्याचो मुकूट हांवें घेतला, हांव गेलो बोणकोणींत, हांव गेलो त्या इफेर्नान, हांवें तो धाकटो खाल्ला. आनी तिसऱ्या दिसा म्हाका पवित्र आत्म्यान पुनर्जीवन केला. हो पुनर्जीवन जेजू एक फुकट देणें जावन आसा. भायर घाली नाकान भाव भयणानू. आनी भायर घालता पळय ते गॉस्पल जेजू क्रिस्ताचे गॉस्पल न्हू. भायर घालता ते जेजू क्रिस्ताचे गॉस्पल न्हू. जेजू क्रिस्ताचे गॉस्पल हे सोत मानताय पळय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत. आनी सोत केन्ना मानतले? सोत मानपाक तुका देवाचें उतर खबर आसपाक जाय. देवाचें उतर आहा पळय तेन्ना तूं देवाचें उतर आपणायताय आनी म्हणटाय जेजू तुवें कितें ह्या तुज्या उतरान सांगलां तितकें हांव जाणा, हें घडलां आनी हांव हें सोत मानता, म्हाज्या काळजान घालता भितर आनी हांव साश्णीक जिवीत जियेता. सिंपल आहा भावा भयणानू. व्हेरी सिंपल केला जेजू क्रिस्तान. आनी तूंय देवाचें उतर तर दुसऱ्याक दिताय, नाजाल्यार भायर घाली नाकान भावा भयणानू. म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां, तुमचे आनीक कायदे एड करी नाकान. तुवें हेंच करूंक जाय, तुवें तेंच करूंक जाय म्हणून सांगो नाकान. जेजू क्रिस्तान सांगलां म्हाजेर विश्वास दवरताय नाल्यार तुका साश्णीक जिवीत. तितकेंच सांगा भावा भयणां. भार घाली नाका. भार जेजून येला. तो खुरी जोड जालो कित्याक मनशा काळाची पातकां आसली. ते चाबूक तेजेर खूब पडले, आंगाक तेज्या कात नासली, आडां तेजी ताकाच पळयताली, मांस म्हणटा तें तेजे आंगार नासलें. आनी तेजेर कोण विश्वास दवरता कित्याक तेणें सगळें भोगलें, तुका भोगपाक पडोंक पारना म्हणून भाव भयणां. हो गॉस्पल सांगा, हो गॉस्पल प्रीच करा. खरो देवाचो म्हणयारी जावन आसा हो जो देवाचें खरें उतर परगट करता पळय ते, लोकांचेर भार घालता पळय ते गॉस्पल न्हू. आनी जायते भाव भयणांनो देवाचे म्हणयारी हें काम करता. आनी उगडास धरा हांवें आयज सांगलां पळय ते, तांकां देवाचो जागो मेवचो ना. कित्याक तेणें भार घातलो, देवाच्या उतरा आड तो उलयलो.
देवाचे खरें उतर सांगूंक जाय. सत मानून तुका साश्णीक जिवीत मेवता म्हणून सांगूंक जाय, काम करून न्हू. नाजाल्यार कुरपा कितें, कुरपा जावन आसा फुकट देणें. कुरपाक कोण पयशे फारीक करिना. जेन्ना तूं गिफ्ट दिताय तेन्ना तूं गिफ्ट दिताय पळय तेन्ना ह्या गिफ्टाचे पयशे त्या मनशा कडल्यान घेयनाय, तूं फुकट दिताय. कित्याक तुवें त्या मनशाचो मोग केला आनी बरो पळय तो गिफ्ट हाडटा आनी त्या मनशाक दिताय. जेजू क्रिस्तान आमकां साश्णीक जिवीत गिफ्ट दिला, फुकट देणें. सोतमान आनी भावार्थ, कुरपेक भावार्थान आपणाय म्हणून. इतकेंच काम भाव भयणानू लोकांचेर वजें घाली नाका. खरो बायबल लोकांक प्रोक्लेम करा. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर वास. उताचेर भावार दवरतात तांचे सोबे सासणीक जिवीत आसा. उताक वाटी जावं कबूल ना ती जिवीत भोगोवपाक चिनात. पूण देवाचो क्रोध तांचे माथ्यार. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आणि इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आहा, ही हू बिलीव्स इन द सन हॅज एवरलास्टिंग लायफ, and who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. भाव भयणांनो, परत देवाच्या उतारांवर सांगता, परत जेजू सांगता. कोण पळय भावार दोत्ता जेजू क्रिस्ताचेर, जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर भावार दोत्ता ताका साश्णीक जिवीत. आनी हांवें जायते टायम भाव भयणांनो सांगला, भावार्थ म्हणचे जावं विश्वास करप, विश्वास करप म्हणजे भावार्थाचें पावल मारप आनी आपणाचें लायफ तुवें चेंज करप. ऑल थिंग्स हॅव बिकम न्यू म्हणजे नवें जिवीत जियेताय. पोन्नें जिवीत तुजें मेलां, नवें जिवीत जियेताय. आनी नवें जिवितान तूं तें पोन्नें कांय हाडूंक सोदिनाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. तेका लागून भाव भयणांनो परत सांगता, उगडास दवरा. ही हू बिलीव्स इन द सन, जो कोण सोत मानता, सोत मानताय तेन्ना मेवता. भाव भयणांनो, सोत मानताय पळय तेन्ना मेवता. पुनर्जिवनपण. तुवें बरीं कामां केल्याय म्हणून तुका पुनर्जिवनपण मेवचें ना. तुवें बरीं कामां केल्याय म्हणून स्वर्गार तुका गिरेस्काय मेवतली. तें हांव तुमकां सांगता. बरीं कामां देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना तूं कामां करताय, देवाचें उतर पाळून करताय, तेन्ना तुका सर्गीची गिरेस्काय तूं एकठांय करून करता. पूण साश्णीक जिवीत देवाचें फुकट देणें कोण भावार दोत्ता पळय तेंकां परत सांगता, भावार दोत्ता तेका साश्णीक जिवीत देवाचें फुकट देणें. आनी समज धरूंक नाय भाव भयणांनो, फकत जेजूक तुवें तोंडांतल्यान उच्चारलाय, जेजू 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 म्हटलाय, आनी विश्वास तुवें धरूंक ना. विश्वास म्हणजे भावार्थ तुज्या लायफूय चेंज जावपाक जाय, भावार्थाचें पावल मारपाक जाय. आदलो तूं उरोनाय, नवे रोचना तूं जालाय जेजू क्रिस्तान. जेजू क्रिस्त तुज्या भितर जियेता, पवित्र आत्मा तुज्या भितर जियेता. आतां ह्या पवित्र आत्म्यान तूं एक नवी रचना कशी जियेताय. आनी जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान नवी रचना कशी जियेताय भाव भयणांनो, त्या टायमार भाव भयणांनो तुजें लायफूय चेंज जाता. आदलो तूं उरोनाय. तेका लागून सोत मानप म्हणजे म्हाजें एक्शनूय आहा. आय हॅव टू बिलीव द मेसेज आय हॅव रिसिव्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. भावार्थाचें पावल. थंयच रावंक उपारो नाय. तूं घाणीनूच आसोंक उपारो नाय. तूं आतां तुका जेजू क्रिस्तान घाणीन आहलोय तो धुवन काडला आपणाच्या पवित्र रोगतान. आतां तूं नितळ रावंक सोदता. कित्याक व्हडलें फारीकपण तें, बारीक फारीकपण न्हू, साश्णीक जिवीत तें. आनीक तूं मरोनाय परत. पूण समज तुवें सोत मानूंक ना जाल्यार देवाच्या उतर हांगर सांगता, बापायचो देवाचो क्रोध तुमचेर आसा. द wrath ऑफ गॉड इज अपॉन यू. कित्याक जो मेरेन तूं देवाचे जेजूचेर विश्वास करिना, तूं त्या कायद्यान जियेताय, मरणाच्या
कायद्यान जियेताय, पातकाच्या आनी मरणाच्या कायद्यान तूं जियेताय. म्हणटकूच तुका फावो जातलें तें कोण, तुका साशणीक जिवीत मेळचें ना. कोण भावार धरता आनी भावार धरप म्हणजे भावार्थाचें पावल मारप, आपणाच्या लायफान भितर चेंज हाडप. फकत भावार धरलो म्हटलो, तोंडान उचारलो आनी हात हो पयलो हात हो फकत तोंडान उच्चारणी केले ना. भाव भयणानू, देवाचें उतर म्हणटा तुवें देवाचें उतर काळजान घालपाक जाय, बरी माती तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय आनी भावार्थाचें पावल मारूंक जाय. ह्यो 3 वस्तू जायना, नाजाल्यार फकत तूं तोंडांतल्यान उच्चारणी करतलो. जेजू 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 जेजू, हांव तुजेर सोत मानता. सगळ्या क्रिस्तांवांक विचार भाव भयणानू, तूं जेजूचेर सोत मानताय ते म्हणटले वय हांव जेजूचेर सोत मानता. पूण सोत कसो मानताय? फकत तोंडान, काळजान घालूंक ना. फकत तोंडांतल्यान उच्चारणी केल्या. हांव पातकी म्हणटा, आय बिलीव म्हणटा. कितके जाणांचे आय बिलीव, कितके जाणांचे आय खरें बिलीव. हांव जेन्ना प्रिचींग करतालो तेन्ना हांवें प्रश्न घातलो, कितकी जाणां सोत मानता जेजू जेजू क्रिस्त इफेन्नान गेला म्हणून? कोणें एकल्यान बसून हात वयर काडूंक ना. आमची टीम मेंबरां म्हण तूं सोडून घाल, कित्याक तांकां खबर आहा, तांकां प्रीच करता पळय ते तांकां खबर आहा. पूण लोकांन हजारांनी लोक आसलो, कोणें एकल्यान बसून हात वयर काडूंक ना. आय बिलीव म्हणटात, ही डिसेंडेड म्हणटा, ही एसेंडेड म्हणटा, पूण डिसेंडेड खंय? ही डिसेंडेड टू हेल म्हणटाय तूं, पूण नियाळ ना. ताका लागून म्हणटा भावा भयणानू, फकत बेश्टी तोंडांतल्यान उच्चारणी केली म्हणून आमी आ फादर म्हणटा. आ फादरूय आमची पोयट्री जाल्या. पोयट्री आ फादरीचो मिनींग अजून पासून आमकां खबर आसचो ना. खरो मिनींग आ फादरीचो आमकां अजून पासून खबर आसची ना. आनी ह्या आ फादरीच्या प्रेयराचेर हांवें ऑलरेडी शिकोवन दिल्ली आहा. आमी म्हणटा आ फादर इन हेवन होली बी योर नेम. पोयट्री, तोंडाची उच्चारणी भाव भयणानू, काळजाची उच्चारणी न्हू. जो मेरेन तूं काळजाची उच्चारणी करूंक ना, तुवें तोंडांतल्यान फकत वारो भायर सोडला. ताका लागून देवाचें उतर तुवें पयलें काळजान घालपाक जाय. स्क्रिप्चर आफ्टर स्क्रिप्चर तुका सांगतलें देवाचें उतर तुवें काळजान घालपाक जाय. काळीज जावन आसा ती बरी माती. तोंडांतल्यान बेश्टीत उच्चारणी केली म्हणून जायना भाव भयणान. आतां आय बिलीव आमी सद्दां म्हणटा. 1000 लोक आसलो, 1000 लोक आसलो, कोणूच कॉन्फिडेंटली हात वयर घालूंक ना. कॉन्फिडेंटली कोणेनूच हात वयर घालूंक ना. कित्याक म्हणटा आमी, पूण आमचें अंडरस्टँडींग ना. विदावट अंडरस्टँडींग आमी मागणी करता. आनी जो मेरेन तुका अंडरस्टँडींग ना आनी तूं मागणें करता तें तुजें जावचें ना. आतां आमी मागणें करता रिगार्डींग वरी एंड फियर. आतां मागणें करतना हांव सदांच सांगता, एक लायन, आतां पयली लायन अशी आहा, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. एक लायन 3दा म्हण. कित्याक लायता भाव भयणानू एक लायन 3दा म्हणपाक? कित्याक तूं तर हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर जियेत. आमी तर फास्ट म्हटलें भाव भयणानू, मिनींग पोयट्री जातली. पुतून ही पोयट्री जातली. ताका लागून एक लायन 3दा म्हणूंक लायता. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. 3दा म्हणटा पळय तेन्ना तुका खरें कळोन येतलें आपूण कितें म्हणटा पळय तो. प्रेज गॉड. हालेलुया. फुडल्या विकान कंटिन्यू करुया भाव भयणानू, कित्याक 2च पॉयंट जाल्या आनी पूण उगडास दवरता, पुतून सांगता. कोणाकूय सांगतात, देवाचें उतर दिता जाल्यार तांकां सांगा. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरताय, भावार्थ दवरताय आनी भावार्थाचें पावल मारताय.
बेश्टे तोंडांतल्यान उच्चारणी न्हू भावा भयणांनो, पावल मारो भावार्थाचे, तेन्ना जेजू क्रिस्ताक तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. साश्णीक जिवीत मेळटा भावा भयणांनो. सिंपल केला जेजून. तो म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवर. ही हू बिलीव्स इन द सन हॅज एवरलास्टिंग लायफ, and he who does not believe the son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. कोणाक गोंयकी दिवपाची आहा? कोणाक गोंयकी बा कितें दिवपाची आहा? कितें विचारूंक जाय तुमकां? प्रेज गॉड. कितें विचारूंक जाय तुमकां? क्लॅरिफिकेशन कितें जाय? इसारा भावा भयणांनो, उगी रावलीन आनी कळोंक ना, फायदो कांय जायना. पळय हांवें सांगलें, कित्याक आमी मागणी सगळी करता पूण मागण्याचो आमकां मिनींग खबर ना. पूण आमी डेली उच्चारता आमच्या तोंडांतल्यान. मागीर कितें जाता? ती तोंडाची उच्चारणी जाता, तुजे काळजाची उच्चारणी न्हू ती. आनी देवाचें उतर म्हणटा, फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट शॅल युअर माउथ स्पीक. जे तुज्या काळजान भितर आहा तें तुजें तोंड उलयतलें. तेका लागून भावा भयणांनो, कितें तुमकां दिसता विचारपाचें, विचारा, लॉस ना. हांव तुमकां परत परत सांगता, हांव ज्या जाग्याचेर तुमी आहा त्या जाग्याचेर तेज्याहून खाला हांव आसलो, पूण देवान उबारलो. कित्याक? तुमकांय हात दिवपाक आनी तुमकांय उबारपाक. म्हाका मेवला देव म्हणटा तें तुका दी. म्हाका शिकयलां तें देव म्हणटा वच आनी दुसऱ्यांक शिकय. म्हणून हांव तुमकां सांगता, देवान आमकां सांगलां दुसऱ्यांचेर वजें घाली नाका. ह्या फारेसे भाशेन तुमी जायनाकात. तेंचे कायदे तें करिनाका आनी तेंचेर भार घाली नाका. ना, जेजू क्रिस्तान येता नाल्यार तुका हें करचें पडटलें, तें करचें पडटलें, तुका तें सगळें सोडचें पडटलें, हें करचें पडटलें, तुका आतां 3 टायम तुका दिमी घालची पडटली, तुका वाती पेटोवच्यो पडटल्यो, जायतीं फुलां घालची पडटलीं. ना भावा भयणांनो, असलें आनी सांगो नाका. जेजू लागीं येवंक सोदता तो पयस सांग. Praise God. Sang sister. Brother, I want to share a small testimony. Yes, sister. Go ahead. Yes, sister. Go ahead. Go ahead. Yeah. Brother, some weeks back in your closing prayer, you said you all will see vision and you all will come here and testify. I was going through a lot of gas in my stomach, and I got a vision of in a V shape of guava leaves, the tender part of it, and I took it out from that guava tree and I ate those tender leaves, and from that day onwards my gas problem has stopped and I am completely normal. Praise I can praise my God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Anyone else? Brother, I want to share one testimony. Yes, sister. I want to thank God for what happened today itself. Today, I had to do my electricity meter thing done today. Long back, I was not getting my electricity bills, and neither I was had my because my dad was taking care of my house, and after he passed away, and that was a bit pending. But when I was not in the word, I used to wonder, I used to think, how will this happen? I was not in the word that time. I used to think, how will this happen? And the years passed. Doing this work because we were coming for a short time and we were going to the Gulf. But this time I made a prayer
and I believed that my God has done this work of mine. I believed that my Holy Spirit was with me. And this time I told my husband we'll make an agreement prayer. And we did an agreement prayer. And when I prayed, I thank God. And Deuteronomy 31:8, I spoke these words. I said, Lord, you have gone ahead of me. I said, you are with me. You have never forsaken me. And I do not have the spirit of fear. You have done all my work. And I took this bold step today. I told my husband, our God is with us. My God is with me, I said. Before I used to, have this fear of going to a government office. But this time when I went to a government, to that electricity departments and the panchayats, nothing happened to me because I knew who was inside of me. I knew my God was, my angels. I had already told my angels, you all are going ahead of me and you all are clearing every mountain of mine. All the mountain has all melted like wax. And believe me, when I had to contact the right person, I had to contact the lineman since it was with the electricity department and go to see the electricity line. That lineman was a boy from my own village. When I saw that boy, I thanked my God. I said, Lord, you have sent an angel to me, I said. When that boy spoke to me, he was kind enough. I also spoke so gently with him. So calm I was. He said, he explained to me how the procedures have to be done. And I went to the concerned office today. I had to do all the documentation, even going to the advocates and all doing. I want to tell only one thing. I trusted in my God. Full trust I had in Jesus. Complete trust, believing that the Holy Spirit has done everything of mine. My angels were there with me. From 11 o'clock in the morning, I just entered my house, though I was I joined the class in the car, but I want to thank God. Each and every step which I took, it was my Jesus. Every step I took, it was my Lord. Even the advocate who closes her office at 7:30 said, I will wait for you, madam, she said. I will see that I do the true copy and give you. I saw the favor of God on me. I want to thank God that I know tomorrow, even when I go to this office to put in my applications, I know my angels have already gone. Jesus has already gone ahead of me and have already done everything. I just want to thank God that He is with me, in me, and working through me. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Anyone else? Any other testimony? Oh, that Sister Corinne, that small baby's testimony was there, no? Brooke. Brother, yeah, Brooks, baby, yeah. I'll share, brother. Yeah. Yeah, I have another testimony. There was a mother who was pregnant, and the doctors had given all wrong reports. All facts were spoken about the baby. We got a chance, to minister to this mother. Myself, Gracie Mama, and Sister Lucy, we went. We gave the word to her. It was the Holy Spirit that led us, all three of us. As we gave the word to her, as the Holy Spirit spoke through our mouth, this mother understood the word and she was confessing the word. She believed the word, she understood the word. She was listening also to the teachings, and we had told her, to listen to that song, worship song, Raisa Hallelujah. She was listening to that song, that worship song, because that song has got a powerful testimony of a small child. Now, a few days back, the mother delivered
a healthy baby boy. Healthy, okay? The baby is so cute. I thank God, I thank the Holy Spirit that the Holy Spirit only led all three of us to this mother. And I thank the Holy Spirit for using us to give Jesus to this mother. And I believe that this child is a prophet to the nations. Amen. This mother is a prophetess to the nations. And I thank the triune God again. Once again, I thank God for this marvelous work. It is only Jesus, only you alone, my Lord. When we call out to you, you will never forsake. Your word says you will never leave us nor forsake us. I thank God that this family, this mother and this child and the entire family has come to you. Amen. Amen. Praise God. Last week or last Thursday, गेल्या थर्सडे दीस सिस्टर लुसीन प्रेयर रिक्वेस्ट घातलेलो हांगर आनी अरावंड 30 people हॅड अग्रीड. 30 लोकांनी आमी एग्री जाल्ले. आमी मागणें केल्ले ह्या आवय खातीर आनी तेज्या भुरग्या खातीर. आनी भाव भयणांनो, आमचो देव मोगाळ देव. इतको लोक जेन्ना एग्री जाता, देवाचें उतर म्हणटा, इफ टू अग्री ऑन एनीथींग इट शॅल बी डन बाय माय फादर इन हेवन. आनी हांगर 30 लोक आहलो जो एग्री जाल्लो की ते नॉर्मल बेबी जावन आसा, एनॉयंटेड बेबी जावन आसा आनी देवाच्या राज्यान ते काम करतले. आनी भाव भयणांनो, रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येयल्या आनी हे भुरगे बरे भाशेन ह्या संवसारान येयले म्हणून देवाक आर्गां आनी महिमा. आनी तशेंच जायत्यो प्रेयर रिक्वेस्ट जे आसले गेल्या विकान आमी केल्ले. आतां म्हाका उगडास ना, पूण म्हाका खूब मॅसेजी येयल्या की सगळे चडशे जाणांचे ते कामां जालीं म्हणून, मागणे तेंचे सगळे सारके जाले म्हणून. प्रेज गॉड. Praise God. आनी एक भयणीक हांव मिनिस्टर करतालो खूब म्हयने जाले आनी हांवें तिका सांगलेलें की तूं फकत इतकेंच म्हूण, जेजू म्हाज्या घोवान केस परत घेतल्या आनी ताका आनी इंट्रस्ट ना ती केस झगडपाक. डिवोर्साची केस घातलेली आनी हे भयणीक हांवें सांगलें तूं अशें म्हणत राव म्हणून. पूण जेन्ना हांवें तिका सांगलें तेन्ना ती इतकी कॉन्फिडंटली तिणें, हांव नको ती म्हणटाली हो ना म्हणून आहली, पूण हांवें जे दिसा त्या दिसा मागणें केल्लें की तेज्या घोवान ती केस पुत्तून घेतल्या म्हणून. म्हाका 3 म्हयन्यांनी ताणें फाटल्या गेल्या विकान ताणें म्हाका मॅसेज घातली, म्हाज्या घोवान केस परत घेतली. भाव भयणांनो, भावार्थाची उतरां उलया. तुमी कितें पळोवंक सोदता पळय तें उलया. कितें घडटा तें उलयनाका. घडटा तें उलोवपाक तुका सैतान सांगता, आपणें कितें करून दवरलां तें तुका देव सांगता. भावार्थ दिसती पडोन आहल्या त्या संवसारांतल्यो वस्तू हाडटा, स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतल्यो वस्तू हाडटा आनी फियर सैतान आहल्या वस्तू तुका हाडून दिता. दोनूय किंगडम त्याच भावा भयणांनो. भावार्थाचे उलयशी भावार्थान जेजून तुका करून दवरला तें मेवतलें. हांगर भेंवपाच्या आत्म्याक तूं आवाज दिवशी, तो सगळें घडोवन हाडटलो. दुसऱ्यांक ब्लेम करून मागीर फायदो ना. सैतान आमचेर त्रास करता म्हणून फायदो ना. तुजी उतरां करेक्ट कर. ह्यो संवसार देवान उतरान रचलेलो आहा आनी उतरांक पदवी आहा तितकें आनी कित्याकूच ना भावा भयणांनो. उतरांक जितकी पदवी आहा, तुजे 90% जे तुजे ब्लेसिंग्स आहा, तुजे देवाच्यो प्रॉमिसीस आहा, ते तुजे ब्लेसिंग तूं करूंक शकताय देवाचें उतर उलोवन. हें उगडास दवरा. हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. भावार्थाची उतरां उलोवपाक शिका भावा भयणां. ह्या कॉरेजमान एक निर्णय घ्या. हो इस्टर तुमचो सगळ्याहून बेस्ट इस्टर जावनी. ह्या इस्टराक म्हणा जेजू आमी भावार्थाची उतरां उलयतलीं आनी भावार्थाची उतरां उलयनान त्या मनशा कडल्यान आमकां पयस कर देवा. कित्याक आपोल तर तूं बरें आपोल घे, 12 आपोल घे आनी तितूंतले 11 आपोल बरे आहा आनी एक कुस्को आपोल घाल तितून भितर.
बाकीचे सगळे कुसून उडयतले. ताका लागून भावार्थाच्या मनशा बारी तुमचो संबंद धरा. ह्यो संवसारी वस्तू उलयता ताका हाय आनी बाय इतकेच पुरो. मॅथ्यू 5:37 करपाचें तेच्या वांगडा. लेट युअर येस बी एन येस, लेट युअर नो बी एन नो. एनीथिंग अबाव दॅन दॅट कम्स फ्रॉम द इवल वन. Yes. हे उगडास दवरा भावा भयणांनो. देवाच्या उतराक पदवी आसा. देवाची उतरां तुमच्या तोंडांतल्यान उच्चारा आनी तुमच्या बेसांव करून घ्या. हांव गॅरंटी दिता, कित्याक हेंच हांव करता आनी हांव सुफळ जाल्लो आसा. तेंच तुमी करा आनी तुमी सुफळ जातली. प्रेज गॉड. कोणाचो प्रेयर रिक्वेस्ट आहा? प्रेयर रिक्वेस्ट कोणाचो आहा? Somebody has raised hand, brother. Yeah. Tell. Say. Yeah. Yes, Zikri here. Brother, can you pray for my healing of my mother? The fact is that she's got some cold, a bad cold. Okay. I'll pray, but I'll tell you one formula, small formula. Okay? And that formula is what I told this small boy. I told this small boy to say to his fever, get out of my body. You say to that cold that is in your mother, in the name of Jesus, you spirit of cold, get out. I command you to get out from the root. And then you speak life and life of abundance. And then you say, by the wounds of Jesus, my mother is completely healed. Praise God. You can hear me? Yes, it's Yes. Okay. And anyone, any konache ha prayer request? What is your mother's name, sister? Teresa. Teresa. Yes. Okay. Ani konacho prayer request ha? Loza nakan भाव भयणांनो. आमी सगळी एक फामील. Yes. We are one family in Christ. ओके. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या दोनयाने आमच्या सरवंडारा. सगळे दुयेंस त्या तुवें खुर्सार खिळयलेले आसा. आनी ही भयण आमची ट्रिजा ह्या वेळार जो थंडेचो आत्मो तिच्या भितर आसा, ह्या थंडेच्या आत्म्यांक हांव शिरापता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जशें जेजू क्रिस्तान त्या आल्जिराच्या झाडाक शिराप घातले आनी त्या मुळान सान मेले, ह्या वेळार जेजू तुवें उलयलेली तीच उतरां उलयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वस आनी दर्यान पड आनी परत हे भयणीक त्रास करिनाका. ही भयण जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैताना, दुयेसा, पातकाक कसलो तिच्या वयर अधिकार ना. जेजू तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेचेर हांव उलयता. तुज्या पवित्र रक्तान तिका हांव माखून घेता. जेजू तुज्या आंच बोडवे तिच्या सोर भोंवतणी सोडटा. आनी जेजू तुजें पवित्र रगत ह्या वेळार तिच्या कुडीन भितर घोवता आनी सगळे मेळे जे दुयेसाचे आत्मे आहा तिच्या भितर ते मुळान सान मेल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू तुजे उतर म्हणटा तुज्या गायांनी ती बरी जाल्या आनी आमी हांगर सगळीं एकठांय जाल्यान 25 जाणां आमी आहात. आमी एग्री जाता की तुज्या गायांनी ही भयण ट्रिजा बरी जाल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ह्याच वेळार पवित्र आत्म्यान ती बरी जाल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ह्याच वेळार
पवित्र आत्मो तिका हात लायता आनी ती ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो पावर आपणाच्या आंगान कुडीन ती अनुभवता. पवित्र आत्म्या तुका अर्घ आनी महिमा. तूं ह्या वेळार हे भयणीक हात लायलाय पळयता. आनी ही सगळीं आमची भाव भयणां जी एकठांय जाल्या आनी तेंच्या भितर कसले दुयेंसाचे आत्मे आसा ह्या वेळार त्या आत्म्यांची नांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलयता. तुमकां हे कुडींनी कसलोच जागो ना. मेळ्या आत्म्यानू तेंच्या कुडिल्ल्या भायर सरा ह्या वेळार, कित्याक त्यो जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैताना तुका तेंच्या भितर कसलोच अधिकार ना. जेजू क्रिस्तान आपणाच्या रक्तान तेंकां धुवन काडलेले आहा, तेंकां निवारलेले आहा, तेंकां माखलेले आहा. तुजे हात तेंच्या कडल्यान पयस कर सैताना. तुका तेंचेर अधिकार ना. आज बडव्यानू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां उलो करता. चला तेंकां राखा. देवाचें उतर तेंकां दी. जशें तूं येयलोय आनी मारये मागदलिनाक आनी मारयेक तुवें सांगले की तो हांगर ना, तो पुनर्जीवन जाला, तशेंच तेंकां तूं देवाचें उतर दी ह्या वेळार. कित्याक तुमी जावन आसा देवाचे म्हणयारी. तुमी मॅसेजी घेवन येता देवाच्यो. ह्यो मॅसेजी तुज्या लोकांक दी. आनी आयच्या दिसाक जेजू जेन्ना ती मागण्यान येतली तेन्ना तुजें काम, तुजो प्लॅन तेंच्या खातीर कितें आसा तो तेंकां उक्तावो कर. कित्याक ह्या प्लॅना प्रमाणे तेंकां जियोवपाक. संवसारी मनशां अशीं न्हू, पूण भावार्थाचे म्हणयारी म्हणून, जेजू क्रिस्ताचे म्हणयारी म्हणून. आनी जेजू पवित्र आत्म्यान तेंचे तुवें दोळे ओपन केल्याय, ओत्मीक दोळे ओपन केल्याय, ओत्मीक काळीज तेंचे ओपन केल्याय आनी ओत्मीक कान तेंचे ओपन केल्याय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुजी बेसांवां जेजू हांव तेंचेर उलयतां. तुजो फावर हांव तेंचेर उलयतां. तुजी सुबाम देणी तेंचेर हांव उलयतां जेजू. ओत्मीक, फायनान्शियल आनी फिजिकल बेसांवां हांव तेंचेर उलयतां. आनी हांव वेळार मानता जेजू आमी इतकीं जाणां सगळीं एकठांय जाल्लीं आहात. 26 जाणां आमी एकठांय जाल्लीं आहात हांगर. आमी एग्री जाता की जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर सगळें केलां तें आमी आपणायता. आनी आमी साश्णीक जिविताची मनशां जाता. कित्याक आमी जेजू तुज्या नांवार सोत मानता. तुवें कितें केलाय पळय तेजेर सोत मानता. आनी तुज्या नांवान सोत मानला म्हणून तुवें आमकां साश्णीक जिवीत एक फुकट देणें कशें दिलाय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. साल्वसांव तुवें आमकां दिलाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुजी देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्याय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या पवित्र आत्मा आमच्या भितर धाडलाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुवें तुज्या आंज बडवे आमच्या सर भयतणी घातल्या म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तूं आमचो मोगाचो देव. आमच्या खातीर तूं करसार गेलाय हें आमी मानून घेता आनी आपणायता आमच्या लायफान. आनी जेजू फुडलो वीक येवसर तूं आमचीशीन उलयत रावतलो. आनी आमच्या भाव भयणी फुडल्या विकान जायत्यो देवाक महिमा दिवपाक टेस्टमनी घेवन येतले म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ऑलरेडी देवा हांव जाणा तूं ह्या वेळार तुवें जें उलयलां तें घडून हाडलें म्हणून, हाडटलोय न्हू म्हणून. तुवें ऑलरेडी हाडलें म्हणून आमकां खबर आसा. कित्याक तुवें आमकां सांगलें जेन्ना मागलें तेन्ना तूं विश्वास कर तें तुका मेवलें म्हणून, तेन्ना तें तुजें जातलें. आमकां मेवलें देवा. तुवें बासयलेलें हांवें तें आमकां मेवलें म्हणून आमी तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही सगळी आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.